Firstly, the House Committee meeting started with saying that Khalsa जो project हा थिंग उदो divert झाले. So casually the meeting started saying that the water diversion at the Khalsa project has already been done. This is how they started and this is how they are talking. And now they are saying that आज जे पेपराचे आयला जो दुसरो प्रोजेक्ट हा जो आमगेलो बंडुरा प्रोजेक्ट हा ते जाग्यार म्हणटाय ते पेपराचे आयले ते फॉल्स. What the paper has reported is false. There is nothing that is happening. So finally, there is nothing that is being done concrete to stop the illegal diversion of water. We are only fighting in the court and the court is not giving us the date. की legally कितकोन stop करपाचे तो topic. पण illegally कोर्टा आसपुसान थिंग काय करना. So we asked why are we not doing this? केन्ना गेल्ले हे गेल्ले. Now I had to propose that why don't we go for a drone survey. म्हणटा तुम्ही या ऑपोजिशन सगळे या थिंग इन्स्पेक्शन करपाक. आमी येवपाचे आमी जाम जावपाचे तुम्ही सरकार तुमगे न्ही आमी येता तुमगे पथका तुम केले न्ही म्हादय तुमी हे केल्या आमी सांगपा जाय. आनी मागीर म्हणटा न्यूज पेपर इज रायटिंग रॉंग. हांवें म्हणलें गोवा टुरिझमाचे जेन्ना कोण इन्स्टा पोस्ट रॉंग घालता डिफेम करपाक ताजेर तुम्ही केस घालता FIR घालता जाल्यार पेपरात FIR घाला मरे. Put no on today's newspaper which is come if you are saying that it is wrong, then put an FIR on that paper. If you are trying to claim that paper is wrong. I said, how can the paper claim it is wrong? It is clearly given, no? It is that you all have not gone. Na tum kapasta daha mediache galpagu that they are reporting wrong. This was the discussion today. Then we have proposed drone survey korpak rather than cholon waspak thinga. Tu kitli part cholon etlo? To drone survey to get the permission. Also we are told them why this the matter is in Supreme Court. We are waiting now. Oros mais जान गेले. We are waiting for the hearing. ते वर्षा भितर illegally think किती जाते तुमका काय कोण ना. Why are you not asking? Why are you not taking the rights for a live camera where everybody monitors? They also monitor. We also monitor. आमका कित करपा जाय? We are worried that illegal diversion of water is happening. And Madai water is gone and we are worried that tomorrow the entire salt water जे हा ते भितर चलता रे and it is going to cause the ecosystem जो हांगा तो ecosystem जो हा तो disaster जातलो. This is only worry न्ही. Last year हांवें सांगली तेंगा की सी आमकां दिसता की तुमी गोंयकारांक फटयता. So why are you all not trying to solve this problem? Why you want us to react? तुमी सूट घालून आहा तुमी 25 कोट्यो मोडले. All Adogadani 25 crores they have spent till now. You all are advocates. Minister is there. Why we should raise our voice? गोंयकारां पासत उलोवपाक आमी तुमचे तापोवन उलोवपाक कित्या जाय. आनी मागीर जेन्ना आमी उलयले म्हणटकीर तुमी आमगे काय काम आडायतले आनी कितें करतले पॉलिटिक्स करतले रिवेंज पॉलिटिक्स करतले. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गोवा न्हू. कॅमेरा घालपा जाय म्हणून आमी सांगपा जाय तुका तुमकां कोणना. यू ऑल कांट गेट द नेसेसरी परमिशन. देर इज झिरो इंटेन्शन. Karnataka is doing what they want. We are here only making meetings and meetings. आता every quarterly meeting करपा म्हणून प्लॅन केला. महिन्या करूया म्हणले चल. But quarterly करपा प्लॅन केला. So hopefully we should have in another 2 or 3 months we should have a meeting. So the whole problem is the intention of the Goa government to ensure that Madai is protected, to ensure that Karnataka illegally does not do anything. There is no intention बंद करपाक. There is zero intention. ते चलो न्ही म्हणटाय थिंगा चोवपाक आंग कासार करपाक. की आम जाम जातले म्हणून मागीर आमचे डिफेमेशन घातले आमी एशको उलयताय म्हणून. सो उलोवप जायना. आतां तोंडार टेप मान येवपाचे 6 तारखेर उलोवपान कितें जाय. ओय मागीर रिकॉर्ड हुया कितें दोळ्यांक पळयलें रिकॉर्डिंग करून आनी दाखोवया मरे कितें पळयलें तें. कीप इट ऑन रिकॉर्ड. गिव अस आज हाऊस कमिटी दिवपाक जाय आशिल्लें कितें पळयलें तुमी. वाय देर इज नो रिकॉर्डिंग ऑफ दोज फुटेजीस. वाय दे आर नॉट बींग प्रोड्यूस्ड. वाय वी शूड टेल यू ऑल दिस थिंग. तूं पुसकना आज आमी विचारले तें हांवें आसतना तूं पुसकना. डोंट यू ऑल फील वरीड that this water goes get diverted. There would be आमगे जो ecosystem हा तो ecosystem आलतलो. आमगे जे वायल्ड लायफ हा आमगे जे ग्रीनरी हा आमगे हे सगळे आनी पिड्यार तुमकां उस्क जायना ओ तुमकां पडोन गेलना. इट्स ओके. सो मागीर आमी कितें म्हणलें जाल्यार पर्सनल अटॅक करूं नाका हें करूं नाका. दिस इज नॉट अबाउट पर्सनल अटॅक. आमकां निवडून कितें हाडले डांबोर घालपाकू हाडले आनी स्ट्रीट लायट घालपा हाडले. मग तेही तुम्ही करा मरे. डांबोरूय घाला स्ट्रीट लायट तुमकां घाला मरे. आमकां कोण ना म्हणलं तेही जायना तुमचे कडेन. डांबोरूय घालपा जायना स्ट्रीट लायटूय घालपा जायना म्हादय साल्वार करपा जायना. कितें जाता फकत पॉलिटिक्स करपा करता.